तुम्ही फाटल्यान पळयता हांगासर आज सकाळी 6:30 वरांचेर जे उजगांव तिस्कार आउटपोस्ट आहा थंय एक झाड पडलें आनी जवळ 4 इलेक्ट्रिसिटी पोल डॅमेज जाल्ले आसा. जवळ 6:30 ते 8 पर्यंत 2 वरां ट्राफीक जाम उरली, पण रोखडेच झाड हे करून साफ करून तेंच्यांनी सायडीक काडून आतां सगळे खांबे घालपाची तयारी चालू आसा. काल असोच एक इन्सिडंट उजगांव घडलो, सुक्रे म्हणटा थंय एक चिचेचें झाड पडून जवळ एक घराक 2-1 लाखा वयर नुकसाण जाल्लें आसा. आज सकाळी 11 वरांचेर पोंडा फायर स्टेशनाक एक इमर्जन्सी कॉल आयले की मँगो ट्री अँड टॅमरिन ट्री फॉलोइंग द हाऊस ऑफ मिस्टर फेरूस रोपोसो एट सोक्रेम शिरोडा गोवा. इमिजिएटली फायर फायटर ड्युटी क्रू रश टू द कॉल स्पॉट अँड क्लिअरिंग प्रोसेस इज इन प्रोग्रेस. अजूनही आमचे फायर फायटर्स आणि आमची टीम पॉइंटर आसा अलॉंग विथ लेबरर्स क्लिअरिंग वर्क चालू आसा. उदीक भाऊ रस्त्या वयले येता आनी तिवूय वाट बंद केल्या थंय माती घालून. उदीक वचोंक ना उदीक वाटूच ना, हांगा तुंबता रस्त्या वयले देंवता न्हू सकयल. हें केन्ना हे रातीच भरला चड. हरशी इतल्या पावसाक आतां इतलो पावस येयलो इतले केन्ना भरोंक ना आहले, मातशे भरताले पण इतले ना. आतां तुमच्या घरान कितले उदीक गेले? येयल्ले थंय मातशे, पण आतां देंवले थंय वोत येयले न्हू थंय थंय मातशे देंवले उदीक सकयल. तुमी उदीक गेले आतां कोणाक म्युन्सिपालिटीक बी कोणाक? येयल्ले अजून देंवंक ना, अजून देंवंक ना. थंयची वाट अजून ओपन करूंक ना न्हू, त्या खातीर उदीक देंवतना न्हू. आतां प्रॉब्लेम कितें म्हणून आतां उदीक भितर तुमच्या घरान वचपाक ती वाट बंद आहा न्हू, फुडल्यान रस्त्या वयले उदीक येता मेन त्या खातीर. नमस्कार. गेल्या 3 दिसाच्यान कंटिन्यू पावस लागल्या कारणान खंय तरी पेडणे वाठारान खुबशे जाग्यार जे रस्ते आसात आणि त्याच बरोबर लायटीचे खांबे जे आसात बँड जाल्लेले दिसपाक येता. आणि त्याच बरोबर पेडण्या आणि केरी हांगा 2 जाग्यार सध्या रस्त्याची सायडीचे जे आसा कॉलॅप्स जाल्लेले आसा, रस्ते कॉलॅप्स जाल्लेले आसा आणि तेंचं प्रोटेक्शन वॉल बांदपा खातीर सध्या ते कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे जे आसात काम जे आसा सुरू करीत आसात. एकंदर 2 दीस जे कंटिन्यू पावस लागला त्या कारणान पेडणे वाठारान खुबशा जाग्यार झाडां पडलेले आसात आणि त्याचबरोबर लायटीचे खांबे जे आसात पडून रस्ते ब्लॉक जाल्ले. पण आता सुद्धा परत खंय तरी लायटीचे खांबे जे आसा सरळ असलेले खंय तरी बँड जाल्लेले आमकां दिसपाक येता. जे बांदकाम चालू आसा खरें आसा, बांदकाम चालू आसा, पण त्याच्या सायडीक जो रोड आसा त्याच्या सायडीक कितें लावंक जाय आसलें धोकादायक, कितें ड्रम वगैरे दवरूंक जाय आसले, बॅरिकेड कितें घालूंक जाय आसले, ते घातले ना. समजा रातचे कोण येयले ते सकयल गेले आणि तेतून करून हांगासर जे काम चालू आसा ते लोखणाचे वारा सुद्धा आसा. समजा पडलो कोण जाल्यार पोटान वगैरे वचूंक शकतात. तेका लागून कितें करूंक जाय, हे सर्वीस रोड प्रत्येक ठिकाणी सर्वीस रोड पळोवंक गेल्यात एकदम धोकादायक आणि खड्डे आणि व्यवस्थित जाल्ले ना. आणि पहिली म्हणजे सर्वीस रोड व्यवस्थित करूंक जाय, त्याच्या उपरांत जे मेन रोड आहा तो सर्वीस हे करूंक जाय. आणि भयानक अशें काल शेखर नायक जे माझे फ्रेंड आसा त्यांनी एक व्हिडिओ केल्लो व्हायरल, तेतून करून जो भयानक आसा खड्डे आसात आणि रस्तो जाल्लो ना, इतकी वर्सां जाली. म्हणजे अशा पद्धतीचे रस्ते आसात आणि कोण सरकारही त्याचेर म्हणजे लोक त्यांच्या नजरेर हाडटा, जे मिडिया सगळे हाडटा नजरेक, तरी सुद्धा डोळे धाप करतात. जी सरकारी यंत्रणा आसा ती निजून आसात काय तांकां कांयच पडलेलें ना लोकांचे, हो एक प्रश्न जावन आसा, प्रश्नचिन्ह.
म्हणजे हेचो जो ही जी बॉर्डर आसा ते कितें भयानक कितली आसा आणि ते जमीन जी रस्तो जो आहा एका सायडीन सकल गेल्लो आसा आणि हे काम स्टॉप आसा म्हणटूच न्ही तेंच्यांनी कितें तरी भयानक कितें घडचें न्ही ताका लागून कितें तरी करूंक जाय आसलें. सरकारा कडेन इतकीच रिक्वेस्ट आसा जी कामां करता ती योग्य तरेन जावची आणि स्थानीक PWD किंवा कितें यंत्रणा कितें आसा हेची जी आसा तेंच्यांनी तांकां जागे करपाचे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.